सरकाराच्या स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय या मोहिमेचे 12 बेरस्ता जाल्ले स्पष्ट दिसून येता। मेर्शेवाडीन वचत ते कोयराचे ढीग दिश्टी पडटात। शेती करपी जमनीचे लोक कोयर हाडून उडयतात म्हूण थळावे सांगतात। पंचायतीन ह्या कोयराच्या प्रश्नाचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचे म्हणणे। कोयरा लागून थळाव्यांच्या भलायकीचेर परिणाम जावपाक लागला। देखून पंचायतीन कोयर उडोवपाच्या सुवातीर कॅमेरा बसोवचे आणि कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केला। हो रोड आमी यूज करता, डेली बेसिसान हो रोड आमी यूज करता आणि हे पळोवन की आमची शेतां नश्ट जाता। अँड यू सी दिस गार्बेज डम्प्ड ओवर हियर। नाव दिस गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन सदांकाळ जाता, वेटूय जाता, ड्राय जाता। अँड हिंगा पळयत जाल्यार थर्मोकॉल, हे प्लास्टीक, हे बॉटल्स, हे कित्याक लागून हांगा पावता? हे पंचायतीक कांयच पडोन वचोंक ना, तिंकां दिसना काय? पंचायतीन गार्बेज कमिटी मेंबर्सांक उलो मारता, तुमी कितें पळयता हे? फाल्यां ही शेतां आमकां रोवंक मेवची ना। ही शेतां आमकां जाय कित्याक आमचे स्टेपल फूड पयले फिश करी रायस आनी ह्या शेतान हे तांदूळ जाताले आनी हे तांदूळ आतां आमकां भायल्यानसान हाडचे पडटले। हे तर आमी अशें पाड घालीत, हे प्लास्टीक जमनीन वचोन हे सगळे पॉयझनस जातले। ताका लागून हांव मागता सरकारा कडेन तुमी स्ट्रिक्ट बॉडी मारची, जंय अशे हे ब्लॅक स्पॉट्स आसा कितें तरी उपाय घेवन तुमी कॅमेराज बसोवचे। म्हजें नांव अलिशा रॉड्रिगीस जावन आसा आनी हांव मेर्शेवाडींत रावतां। आतां म्हाका सांग, हेका कोण पुलिसाक आपयतलो? आमचे मेर्शेन कितें जाता तें हें बरें दिसता तुमकां? तें वाडी मेर्शे मरे, हे कितें घाण केला रे हिंगा? हेका कोणी तुमी आपयना मरे? भुरगीं मातशे फुटबॉल खेळटा म्हणून तुमी पुलिसाक आपयता। मेर्शेन सगळे आतां दिल्लीवाले येयला आनी फ्लॅट्यो आनी बंगलो घेतला। आतां हेका कोण कितें करता? हे पळय मेर्शेचे, हेका कोणी हायलायट करना कित्याक? हेका पुलिसाक आपय न्हू? पंचायत हेका पुलिसाक आपोवपाक जाय। पंचायत हिंगा एक कॅमेरा घालपाक जाय, कित्याक घालना? हे बरें दिसता? हे बरें दिसता तुमचे मेर्शेन? सांगाय म्हाका, हे कितें जाता हिंगा? घाण सोडटा तुमी हे सगळे शेतांक, हे बरें दिसता? म्हजें एकूच रिक्वेस्ट जावन आसा मेर्शे पंचायताक, प्लीज कॅमेरा इन्स्टॉल कराय, एक्शन घेयाय। हे सगळे आमकां हे घाण नाका आमकां। आनी resident of the village around, but it's a concern. Tomorrow you might say why here, but anywhere is a place of concern. They look at the mess out here, just passing by and you see the garbage thrown here. Forget about garbage just being thrown, it's in a culvert, it's thrown. And look at this over the water. Does anybody have sense? It's a question to the panchayat, to the garbage management committee. Please do something about this. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।